कारण रेमडेसिवीर म्हाका मेसेज आसा पयर 2 दिसां पयलींची गजाल. रेमडेसिवीर इज नॉट अवेलेबल इन सावथ गोवा हॉस्पिटल. आतां ही सगळी परिस्थिती तांकां खबर आसतना तांचे स्टेटमेंट वाचले नंतर फक्त भिवू नाका म्हणून सांगता. हें बरोबर काय कितें हें आतां लोकांनी डिसायड करपाक जाय. लोकशाही जर जगतली जाल्यार आतां लोक रस्त्यार येवन ही लोकशाही जगोवपाक प्रयत्न करपाक जाय, जाल्यारच लोकशाही मुखार जगतली अशें म्हाका दिसता. कोवीड जाता तितलो आमी नियंत्रणांत हाडपाचो ठरयला. आमच्यांनी जाता तितलो आमी प्रयत्न करता. सरकाराच्या निद्रिस्तेन हे मुखार वचत अशें म्हाका दिसना. सरकार रातचे कर्फ्यू लाय म्हणिल्लो तोय रावना आनी त्या खातीर आज जवळ जवळ 10,000च्या आसपास कोवीड पेशंट 500 दीस जातले अशें दिसता म्हाका. इट वील क्रॉस बिहायंड द लिमीट ऑफ दीस गव्हर्मेंट अशें एक नोंद आज दिसता. कारण अजून पसून टेस्टींग सारकें ना. 1,000च टेस्टींग जाता. 5,000 टेस्टींग केलें. 30% ऑफ द हें आज ते म्हणटा. आमच्या म्हायती प्रमाणे 40% आसा जवळ जवळ. 5,000 जर टेस्टींग जाय जाल्यार 2,000 पेशंट जाता. 40% आमच्या हाती भायर गेला हें. Definitely, it has gone beyond the limit. Beyond the limit, not हाती भायर, beyond the limit. निद्रिस्त अवस्थेत सध्या सरकार चल्ला. कारण खुद्द हेल्थ मिनिस्टरान सांगलां हेचेर कडक उपाय योजना करपाक जाय. आमी स्वता सांगता, ऑपोजिशन लिडर सांगता, तरी सरकार निद्रिस्त अवस्थेत. बॉर्डरी आमी सारके दवरलेले जाल्यार जावचें नासलें. नाही तो वेगळो विशय. कर्फ्यू एट नायट टायम जर लायिल्लो जाल्यार हें इतलें जावचें नाशिल्लें. मागीर जे वाडदीस साजरे केले ते जर बंद केले जाल्यार हें सगळें पळयले नंतर म्हाका दिसता सरकार निद्रिस्त अवस्थेंत. सो गव्हर्मेंट टूक इट लायटली. व्हेरी लायटली, नॉट लायटली, व्हेरी लायटली.